तो काल हांवें बायट दिल्या उपरांत सरकाराचेरूय टॅक्सीवाले रस्त्यार येता हितून भीती निर्माण जाल्ली आसा. भीती निर्माण जाल्ली आहा. आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आतां कितलेक वर्सां हें जावन पळय थंय जून जाल्लो आसा ताका एक आमी परत एकदां सांगूंक सोदता. तो इल्लिगल पळय आमी स्ट्रायकार वयता म्हणटा तें इल्लिगलिटी आमी आजून कांय करूंक ना आनी करचेंय ना. सांगचें म्हटल्यार नमूद करच्या परस क्रिसमस हो गोंयान आमी सण व्हडलो मनता. क्रिसमस हेका कांयच बाबा हेवटेन तेवटेन जावचें ना म्हणून 22 तारखेक आमी कॉल आवट केल्लो. एक्चुली डिसेंबराचे 22 तारखेक आमी कॉल आवट केल्लो. पूण तेंचो सण तो आमचो सण हे गोंयकार आमी मानता. आनी हे आमी भुमीपत्र पळय गोंयाचे आहा तो एकूच निजाचो धंदो टॅक्सीवालो म्हणून एक गोंयान आतां आजून मेरेन तरी आहा. जाल्यार हो निजाचो धंदो पळय आहा तो आमच्या हातींच्यान काडूंक तर सरकार सोदता. जेणे करून ढवळीकर सांगता इल्लिगली कारण आनी प्रत्येक कान्याकोपऱ्यान तेंच्यांनी पुलीस धाडले कितें तर हांगा सायनी मारा तुमी स्ट्रायकाक जॉयंट जावचे ना. आमी स्ट्रायक करिना आमी ऑफ द रोड वयता. कित्याक ही भुतां जेंच्यान तेणी स्पीड गव्हर्नर आनी कितें कितें तें करूंक सोदता पळय हें आमकां लादपाचें ना. ओन्ली फॉर टॅक्सीस. सगळ्यांक जर घालता जाल्यार अवश्य आमी घालपाक तयार आहा. हें परत एकदां सरकाराक नमूद करूंक सोदता. दुसरी गजाल ऑल व्हेकल्स सगळ्या म्हणजे इवन एका मिनिस्टरान नाव घेना. इवन आमच्या एमंग ऑफ 40 मिनिस्टर एका मिनिस्टरान MLA किंवा मिनिस्टर म्हणा एकट्यान अशें सुद्दां नमूद केल्लें सपोर्ट करूच्याक. नाव घे नाव तुमी सगळे जाणा आसतले. आज मुद्दाम तुमकां नमूद करूची त्या मिनिस्टरान सुद्दां MLAन अशें म्हटलें कितें तरी ना टॅक्सीवाले आपूण आसा. आनी तेका एक सांगता तो तर आमच्या टॅक्सी फाटल्यान आहा जाल्यार आमी सदैव आख्खे गोंयभर टॅक्सीवाले तेंच्या फाटल्यान आसतले. हें आतांय तुका परत सांगता. आयज हो ढवळीकर सांगता जो MLA किंवा मिनिस्टर तांकां कोण सपोर्ट करतलो तांकां आमी कितें दाखयतले किंवा आमचे गाडयो कोण चलयना न्हू बेदर हेका संपाक तर हें जातले जॉयंट जातले तेंची परमिटान हें करता. आनी एक तेणी पॉयंट एड केलो मात ते केन्ना आमकां तेणी इन्शुरन्स दिलो तोच सजमंग ना. आमी इन्शुरन्साय तेजी मागणी घेवन गेल्ले. तेका सांगलेलें हांवें आमचे सादे भाशेन आरे सायबा आमची कलम जडटा आनी इन्शुरन्स वाडटा. आयज थर्ड पार्टी इल्ले वर्सां वाडत आहा आनी आमचेर हें बर्डन येत आहा. तेन्ना परत एकदां सगळ्या आमच्या मेंबरांक थ्रू मिडिया सांगता स्ट्रायक हो आमचो हो जो आमचो हें आमी कितें पुकारलो फाल्यांचो ऑफ रोड तो 100% सक्सेस करून आमी दाखयतले. कळ्ळें तुका. आनी हेज्या फुडलें कितें आहा तें मागीर तेच्या नंतर आमी मागीर सांगतले. डिमांड मागतले आमी खूब कितलीशींच वर्सां मागता. पयलो डिमांड म्हटल्यार आसलो आमचो जे इलिगल प्रायवेट गाडयो जे चलता हजारांनी ते बंद कर म्हणून. प्रायवेट मोटरसायकली चलता हजारांनी ते बंद कर म्हणून. हे तांकां दिसलें ना. आमी रस्त्यार येता हें तांकां दिसलें आनी एक ते आमकां सांगता आतां 350 बशी हाडटा लोकांक सगळे प्रायवेट गाडयो चलोवंक सांगतले. हें अशें गव्हर्मेंट करून दाखयता की पुलीस स्ट्रायकार वयता आनी चोरांनी तुमी येयात चोरून खायात कारण पुलीस स्ट्रायकार वयता. सेम थिंग टॅक्सीवाले स्ट्रायकार वयता तेन्ना कितें इलिगल हांगर पळय भाडी मारता ते येयात आनी हांगर चलयात. हें पळय करता गव्हर्मेंट एट द मोमेंट. हे आमच्या गोंयकारांक आयज आमकां त्रास करता फाल्यां जे नीज गोंयकार आहा तांकांय त्रास जातले. आनी आतां जे अशें उलयतात की आमी इलिगल करता. कसलें इलिगल करता. हें परमीट कलेक्टराचें परमिशन ऑर्डर घेतल्या बसपाक आमी फाल्यां आझाद मैदानाचेर तेची ऑर्डर आहा दिल्या आमी CMाक दिल्या सगळ्यांक दिल्ले आहा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दिल्या हेका सगळ्यांक दिल्ले आहा. कितेंय तुमी सांगात आमी तुमकां खबर नासली आमी स्ट्रायकार वयतले म्हणून. आमी स्ट्रायकार वयता म्हणून हांकां जर कांयच खबर ना जाल्यार TTAची मिटिंगेन कित्याक आपयले काल. आमी वयता स्ट्रायकार आनी आमचे कोण दुस्मान आहा तांकां तुमी थंय मिटिंगेक आपयता म्हणजे तुमकां खंय तरी आमचेर एक बर्डन हाडूंक जाय. आमी सगळे जाण आख्खे गोंयभर लोक जे टॅक्सीच्या धंद्यान आहा जेका कळटा की ह्या धंद्यार खंय तरी आपल्याक एक पांय पडपाचो आहा खंय तरी आपल्याक काबार करपाचो आहा गव्हर्मेंट. आमी फाल्यां 8 ते 6 पासून आमी बसपाक एका जाग्यार बसतले फक्त लोकांक दाखोवपाक गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक दाखोवपाक की तुमी म्हणटात तशें कांय ना. गव्हर्मेंट आमकां खूब हॅरेस करता. आमच्या फाटल्यान हॅरेसमेंट लायिल्लो आहा जावं तो पुलीस डिपार्टमेंटाचो आसूं ट्युरिजमाचो आसूं
किंवा तो RTOचो आसूं, खंयसर वयता थंय आमकां हॅरेसमेंट केल्लो आहा. आनी जे आमकां दिता की RTOन बोर्ड लायता, एका दिसान हें दिता, 2 दिसांनी तें दिता, असलें काय जायना. म्हयन्याचे म्हयने लागता. जे डिमांड बाप्पान आनी विनायकान केले ताका आमी फुली हे डिमांड लास्ट 3 वर्सां आमी करीताय. आनी आमकां एश्युरन्स मेळटा पूण कांय सेटलमेंट जायना. ओली एश्युरन्स आमी कितले फाटी स्ट्रायक करपाक काडलें पूण जायते MLA आहले, मिनिस्टर आहले, ते आमकां दिलें तेंगे उतरां लागून आमी स्ट्रायक करून आहले. लास्ट डेट आमी गेल्ली नोव्हेंबरान आमी डिसायड केल्लें फ्रॉम 22 डिसेंबर आमी स्ट्रायक करतले म्हूण. पूण आमकां एश्युरन्स मेळ्ळी पूण आमी तें कांय जावना. आतां जे पासिंगा आमी पेंजींग वयताय तो डॉक्युमेंट सकाळ दिले आमी इवनिंग मेळटालो. आतां 3-4 म्हयने देखून मेळ्ळें. आतां हो डॉक्युमेंट्स मेळना मग आमकां एक रिसीट दिताय, ऑथोरायजेशन आमकां एक रिसीट दिताय. हो कवरींग लेटराचेर आमकां ती कवरींग ते परमीट ना मग आमगेले RTO आमगेले लायसन्स घेवन वयताय. आतां ही कवरींग लेटर इज एज वॅलीड एज अ परमीट. पूण तेंगे प्रॉब्लम लागून तो आमकां तो ते परमीट आमच्या हातीन पडना. इट्स नॉट आवर फॉल्ट. ते तेंगे मिस्टेक लागून भुरग्यांगे लायसन्स वताय, कोणाक भायर ट्रीप मारपाक मेळना. आनी गव्हर्मेंटान आतां आमकां हो एश्युरन्स दिले पूण सेटलमेंट कांय केलें ना. ही आतां आमगे डिमांड आतां आमी सांगोताय, कितले फावट सांगोताय पूण कांय सेटलमेंट जालें ना. सपोज 45 डेजनी आमकां जर परमीट मेळून तें मेळना, सपोज तें मेवळें ना जाल्यार आमकां दुसरे दिसान फायन फारीक करचो पडटा. फायन फारीक करचो पडटा. आमचो डिमांड असो आहा, सपोज तर 45 जालें ना, सपोज आमकां जर बरोवंक पडटा जाल्यार तेंच्याय स्टाफाक ते 45 जर काम जालें ना त्या वॅलिडिटीन जाल्यार तेंकाय तो हें घालचो, फायन घालचो. ही आमची मागणी आहा. आमकां ते स्टेक होल्डर्स मग आमकां इन्क्लूड कोनाय. हो आमगे बिगस्ट डिमांड आहलो सगळे गव्हर्मेंटान. इवन द पास्ट CM आनी तेज्या पयलो CM आहलो ताका आमकां डिमांड आहलो टू इन्क्लूड टॅक्सी ड्रायव्हर एज स्टेक होल्डर्स. तो आमकां स्टेक होल्डर्स इन्क्लूड कोणाय ते जाय तेच कोताय. आतां काल आमी ऑफ द रोड वयता आमी डिक्लेअर केलें ना, तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां इन्वायट करपा लागले. आमकां इन्वायट करून आसतना तें TTAची इन्वायट केले. TTAचे हे पिक्चरान नाच पूण तेंक इन्वायट केले. दॅट्स मीन्स दे वॉन्ट टू डू एनीथींग वॉट दे वॉन्ट. एक्झिक्युटीव आहा सगळे म्हणजे आख्खे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. आमी फकत आयज डिस्कस करूं येयल्लें कितें फाल्यां आमचो स्ट्रायक पिसफूल जातलो म्हणून. म्हणजे आमी आतां ऑफ रोड आमी जे वयतले फाल्यां ते पिसफूल आसतलें. आमी कोणाक त्रास करूंक फाल्यां कांयच हें करचें ना. कित्याक आमकां जे त्रास जाले न्हू तेका लागून आमी फाल्यां ऑफ रोड वचोंक हें करता. आनी आयज पासून कितले पणजे पासून आमकां कोणाचो फोन येयल्लो टॅक्सी ड्रायव्हरांचो की पुलीस तांकां घेवन धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतात, म्हणजे गाडयांनी घालून आनी तेंचे कडसून बरोवन घेतात कितें फाल्यां ऑफ रोडाक हे तुमी सपोर्ट करचे ना आनी गाडयो चलयतले म्हणून. आनी कालूच आमच्या कोण तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हें दिल्लें कितें स्टेटमेंट दिल्लो कितें आमी इलिगल हें करता म्हणून. फाल्यां आमी कितें करपाचें आहा पळय तें ऑफ रोड वचपाचें आहा पळय तें इलिगल म्हणून. आतां तुमी आजून हें आमच्या विनायकान बीन तुमकां दाखयले डॉक्युमेंट्स. आमी इलिगल कांयच ना, आमी इलिगल आजून म्हणून कांय करूंक ना आनी हेच्या फुडें कांय करचेंय ना. ते गव्हर्मेंटान फकत एक उगडास धरचें कितें आमचे डिमांड्स आहा जे इलिगल कितें चलता पळय तें बंद करपाचें आनी आमकां कितें पळय तो न्याय दिवपाचो म्हणून. सगळ्या कडसून हांव येयला कित्याक सगळ्यांक सपोर्ट करपाक. आमचे अख्खे गोंयचे आमचे सगळे टॅक्सीकार भाव आमचे सगळे आमी एक वट आहा. आमी स्ट्रायक करता कित्याक आमचे डिमांड पास सांगले म्हणून. पळय आमचो मेन आरंबोल आशिया मांद्रे डिमांड कितें आसा रॅपांचो. इलिगल रॅपा ही इलिगल ते गायड करता न्हू, गायड करता ती. आनी इलिगल म्हणटा न्हू हे आमचे इलिगल न्हू. इलिगल कितें आहा न्हू ते गोवोरमेंटान इलिगल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आनी ते टुरिजम डिपार्टमेंटान टुरिजम मिनिस्टर पूण आतां तेंच्यांनी ते आमचे इलिगल कितें आहा न्हू ते पयलीं बंद करा. आनी हॉटेलांची रेट आहा न्हू रेटींग लागून आमकां हे प्रॉब्लेम करता न्हू. हॉटेलाची एक रेट दवरा, फ्लॅटांची एकूच रेट दवरा, कायमची एक स्टार्टींग ऑफ सिजन आनी सिजन एक रेट दवरा तुमी सगळी. तर आमी एक रातचे जर आमी एक 200 रुपया टॅक्सी का सुबेज घेता जाल्यार सुबेज म्हणटा हॉटेलांची रेट कितें जाता ती तुमकां कळना. हे कॅसिनोची घाण जाता ही दर्यान. ही गार्बेज सेफ्टी सगळी दर्यान सोडटा. ही कॅसिनो कितें हो आमचो CM म्हणटलो की कॅसिनोक लागून ते रातभर भोंवताले पणजे सगळे सिटीक. हे कॅसिनो जाताले बंद कर पयलीं. इलिगल हे आमचे गरिबांचे पोटाक मारूं नाका. इलिगल कॅसिनो जाताले बंद कर. आनी ते मॉल द गोवान सबंद रोड ब्लॉक जाता तो जायना ब्लॉक तुमचे कडेन. इलिगल टॅक्सी कडेन इलिगल करता आमी. गव्हर्मेंटान आमकां इलिगल कितें म्हणटा ते गव्हर्मेंटान आमकां दिला पेमेंट दिला काय गाडये घेवन पयशे दिले गव्हर्मेंटान. आमी लोकांचे रीण काडून गाडये घेता. कशें घेता आमकां खबर आहा. बँकेन फारीक जायना हप्ते जाले आमी गाडये कोण व्हरता आमचे. इलिगल आमचे लायसन्स कॅन्सल करतले, परमीट कॅन्सल करतले. कशें करतले परमीट कॅन्सल. तुमकां कपस्ता जाल्यार आमचे परमीट कॅन्सल करून दाखया. मागीर दाखयता गोंयकार आमचे कितें एकूच टॅक्सी तो टॅक्सी आमी कशें धोकोन घेवचे ना आमी. मागीर धमकी दिता आमकां